बीजेपी, काँग्रेस आणि आप तिगांयनी सगल्यो स्किमी तश्यो चालू उरतल्यो म्हूण इलेक्शनाक लोकांक उतर दिलां. त्या शिवाय कांय स्किमींचेर पयशे दोबरात तिब्रात वाडोवन दिवपाच्योय जाहीरनाम्यांनी घोशणा केल्यात. बीजेपी म्हणटा दर वर्साक इन्फ्लेशना प्रमाण स्किमीचे पयशे वाडटले. काँग्रेस आनी आप दोबरात तिब्रात वाडोवपाची घोशणा करून मेकळे जाल्यात. दर एकल्याच्या जाहीरनाम्या प्रमाण सरकाराचे 5 पॉप्युलर स्किमींचे दर एकल्या लावार्थींक पयशे कितले जाता पळयात. DSS लावार्थी 1,45,000, बीजेपी 2,000 दिता, काँग्रेस 2,000 म्हणटा, आप 3,000 म्हणटा. गृह आधार लावार्थी 1,51,000, बीजेपी 1,500 दिता, काँग्रेस 5,000 दितले म्हणटा, आप 3,000 दितले म्हणटा. लाडली लक्ष्मी 8,500 वर्साक, बीजेपी 1,00,000 दिता, काँग्रेस 1,00,000 म्हणटा, आप 2,00,000 म्हणटा. 11वेक लॅपटॉप सादारण वर्साक 18,000, सादारण खर्च 40 कोटी. बेकारी भत्तो लावार्थी 1,00,000, बीजेपीचे कांय ना, काँग्रेस म्हणटा 5,000 दितले, आप म्हणटा 5,000 दितले. ह्यो स्किमी चालीक लावंक गेले जाल्यार प्रत्येक पक्षाचो जाहीरनामो वर्साक आनी म्हयन्याक तिजोरेचे कितें हाल करतलो तो पळयात. बीजेपीच्या जाहीरनाम्याचे म्हयन्याक 70 कोटी, वर्साक 1000 कोटी स्किमीचेरूच गेले. बीजेपीन 2012च्या जाहीरनाम्यात बेकारी भत्त्याच्यो घोशणा केल्ल्यो. ह्या जाहीरनाम्यात हयू ना आनी नाय म्हणून ना. बीजेपीचो सरकार खंय दर वर्सा इन्फ्लेशना प्रमाण वाड करतलो, म्हणजे वर्साक सादारण 6 ते 7% वाड. आतांच बीजेपीच्यो स्किमी पडटात म्हयन्याक 62 कोटी, त्यो तेंकतल्यो 70 कोटी आनी वर्साक सादारण 750 कोटी. काँग्रेसीचो जाहीरनामो म्हयन्याक पडटलो तिजोरेक 166 कोटी, वर्साक 1,992 कोटी. आपाचो जाहीरनामो तसोच म्हयन्याक सादारण 155 कोटी आनी वर्साक सुमार 1,166 कोटी. बीजेपीचो जाहीरनामो म्हयन्याक पडटा तिजोरेक 70 कोटी, काँग्रेसीचो सादारण 250 कोटी, जाल्यार आपाचो 150 कोटी. आतां सरकारी तिजोरेची गत कितें जातली पळयात. सरकाराची येणावळ वर्साक सगळे टॅक्स, नॉन टॅक्स, केंद्राचे ग्रांट्स आनी केंद्रा कडच्यान येता तो रिटर्न टॅक्स आनी पावर सेल धरून वर्साक 8,500 कोटी, म्हयन्याक सादारण 700 कोटी. आनी खर्च पळयात. कसलीच सबसिडी, मेंटेनन्स आनी विकास कामांचेर खर्च करचे पयलींच तिजोरेचे हाल कितें जातात पळयात. 700 कोटींतले 650 कोटी पगार, वेजीस, पेन्शन, ग्रॅच्युटी, ग्रांट्स, रिणाचेर जूर आनी वीज खरेदीचेर चल्ले. सद्याचे परिस्थितीत वतात स्किमीचेर 70 कोटी. सरकाराचे तिजोरेत उरले 50 कोटी. तातूंतल्यान सबसिडी, अशी खात्याचो नित्याचो खर्च आनी बारीक सारीक कामां करपाची. म्हयन्याक 150-200 कोटीच्यो स्किमी येतल्यो खंयच्यान. रीण वा केंद्रान पयसो दिल्या शिवाय गोंयचो सरकार आज एकूय काम कित्याक करपाक शकना. GSIDC, PWD, WRDची 1,500 कोटींची बिलां पेंडिंग कित्याक उरतात त्याचे फाटले कारण हे परिस्थितीत आप जावं बीजेपी वा काँग्रेसीचे नवे जाहीरनामे चालीक लायल्यार हांगासरले टॅक्स पेयरांचे कुस्तार सरकारान स्वता रीण भरवण जावन आनी गोंयकारांक रीण भरवण करून स्किमी चलोवच्यो पडटल्यो. एका दमडेचें काम सरकार रिणा शिवाय करूंक शकचो ना आनी सद्याचीच रिणां भरपाची गोंयांक तांक ना. राज्याचें रीण पावलां 17,000 कोटी वयर. तातूंत पब्लीक अकावंटाचे सरकार देणे आसा सादारण 5,000 कोटी वयर. वर्साक आदले रिणाचें जूर भरूंक वता 1,100 कोटी, जाल्यार दर वर्सा सरकार घेता ते सादारण 1,500 कोटींतले 600 कोटी, म्हणजे सादारण 35% रीण वता आदलें रीण भरूंक, 15% चल्ले नित्याचे रेव्हेन्यू खर्चाचेर, 50% रीण उरले नवी कामां आनी प्रकल्पांक. ही सद्याची परिस्थिती. सरकार आतांच रीण फारीक करूंक वर्साक 500 ते 600 कोटी नवें रीण काडटा. मायनिंग, टुरिझम, लिकर ट्रेड धरून चडशी इंडस्ट्री सद्या जाम. सरकाराची सद्याची ग्रोथ शून्य पार करून नेगेटिव्हात रसतळाक चल्ली. टॅक्स पेयर आनी उद्योग वेवसाय टॅक्साचो भार घेवपाचे परिस्थितीत ना. तिजोरी रिकामी करपाचे जाहीरनामे चालीक लागतले कोणाचे कुस्तार, वजें कोणाच्या माथ्यार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.